काय ना म्हणजे होम डिपार्टमेंटाचे ऑल हेड्स अलॉंग विथ द DGP आणि ऑल SPs म्हणजे SP नॉर्थ, SP क्रायम, SP परत सायबर सिक्युरिटी, परत सगळे जाण SP आज हांवें हांगा आपयल्लो आनी टोटल रिव्यू सेक्युरिटीचो जो आहा पळय न्ही तो आज घेतलो आनी एकंदर घेतल्या उपरांत काही गजाली ज्यो आसा पळय न्ही त्यो स्ट्रिक्टली केल्या. एक म्हणजे 100% टेनंट व्हेरिफिकेशन 1 तारखेपासून 10 तारखेपर्यंत कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म वो पुलीस स्टेशनाचेर दिवचोच पडटलो आनी जर 10 तारखेच्या उपरांत आमकां कोणूय कोणा कडेन रावता मेळ्ळो जेणे जर फॉर्म भरूंक ना जाल्यार ताका मॅक्झिमम फायना 10,000 रुपया ताका 10,000 रुपया भरचे पडटले. हें कंपल्सरी करतले त्या खातीर ज्याच्या घरांत कोण रावता हाणें कंपल्सरी येवन आपलो टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरप हो चड गरजेचो आसा. आमी एकंदर पळयता की DGPन आज सगळ्यां कडेन म्हणजे इट इज कन्सर्न वीथ द नॅशनल सेक्युरिटी धरून हो सगळो इश्यू जो आसा हो तेंच्या कडेन विशय मांडलो आनी एकंदर आमी पळयता की गोंयांत आसलेली कोस्टल सेक्युरिटी काल मुंबयन सर्च जो म्हणजे सेक्युरिटीक धरून एक वेगवेगळे अलर्ट जो मुंबयत दिलो तो कन्सिडर जर केलो आसत जाल्यार गोवा बींग अ कोस्टल स्टेट आनी फिशींग बोट्स खूब मोठ्या प्रमाणात आसा आनी मायग्रन्सीचें प्रमाण स्पेसिफिकली गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागलेलें आसा. तेका लागून व्हेरिफिकेशन जावप चड गरजेचें आशिल्लें आनी तें व्हेरिफिकेशन्स करपा खातीर ऑलरेडी हांवें पुलिसांक लायल्या इन्क्लुडींग इंडस्ट्रियल जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसता. आज आमी काही डिसिजन्स घेतला ताजो डिटेलान प्रेस नोट सांजचो पर्यंत हांव रिलीज करतलो. म्हणजे टेनंट व्हेरिफिकेशन, लेबर व्हेरिफिकेशन कंपल्सरी लेबर कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी रजिस्टर्ड वीथ अवर लेबर कमिशनर्स आनी जर ते लेबर कॉन्ट्रॅक्टरूय लेबर कमिशनरा कडेन रजिस्टर्ड नासत जाल्यार ह्यान फुडें तांचीं कामां बंद जातलीं आनी तांच्यांनी कन्सर्न पुलीस स्टेशनाचेर त्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपले लिस्ट ऑफ द लेबर्स आनी अलॉंग वीथ देर सेफ्टी आनी सेक्युरिटी आमी पळयता की फाटले जर इश्यू सगळे काडून पळयले जाल्यार प्रत्येक क्रायम म्हणजे डिफरंट क्रायम्स जर पळयत जाल्यार मॅक्झिमम हे भायरसून येयल्ले जे लोक आहा खंयच्याय स्टेटींतल्यान आसुनी भायरसून येयल्ले लोक जे हे इनवॉल्व आसात. ते कंट्रोल कसो करपाचो ताजेर वेरियस रित्या डिस्कशन्स जाला आनी वेरियस रित्या डिस्कशन जाता आसतना आमचो 20% ऑफ द पुलीस फोर्स हॅन्स फोर्स वो नायट ड्युटीचेर आसतलो कंपल्सरी. दर वील द आनी PI कन्सर्न पुलीस स्टेशनचो हो तो त्याच पुलीस स्टेशनच्या एरियेत रावतलो हाज्या फुडें. तो आपल्या घरा कडेन वचून येवन हांगा पुलिसींग करूंक शकचो ना. ही शूड बी कंपल्सरी अलॉंग वीथ द फॅमिली ही शूड बी द स्टेशन इन दॅट पर्टिक्युलरली एरिया त्या हितूर तो आसप हें गरजेचें आसा. इलिगॅलिटीचेर कंट्रोल दवरपा खातीर आमी पळयल्या की स्पेसिफीक लोक ह्या अशा वेगवेगळ्या पद्दतीच्या क्रायमांनी इनवॉल्व आसा. काही लिस्टेड नांवांय आसा तांकांय बी म्हणजे हद्दपार करपाचें थारायलां आनी ह्या स्पेसिफीक लोकांचेर सरकाराची नजर आसा. म्हणजे हे जे लोक अशा पद्दतीन एक ऑर्गनायज्ड पद्दतीन वेगवेगळे क्रायम करपाचे जे आहा पळय तांच्यांनी जी सुरवात केला ताजेर स्ट्रिक्टली गव्हर्मेंट जे आहा पळय वगी रावचें ना. ह्यान फुडें 3 वर्सां जाल्ले 3 वर्सां आनी चड आशिल्लो PI त्या पुलीस स्टेशनांनी उरचे ना. तांकांय ट्रान्सफरी करतले. PI आसत, PSI आसत किंवा PC आसत. वी वील चेंज देम फ्रॉम द पुलीस स्टेशन टू ट्राफीक टू SB टू कोस्टल. हे सगळी रोटेशन सिस्टम जे आहा सगळे जाण थोडे जाण जाग्याचे जाल्ले आसले तांकां शिफ्ट करपाक सुरवात केला. खंयच्याच कोणाचो फावर लागोन बिगोन जे PI जे आहा पळय कोण उरचे ना इन्क्लुडींग DYSP. जस्ट आय हॅव गिवन द इन्स्ट्रक्शन म्हणजे 3 वर्सां वयर जाल्ले एकटोय खंयच्याच जाग्यार उरचो ना. ते स्ट्रिक्टली फुडल्या 3 ते 4 दिसांच्या भितर सगळ्यांच्यो ऑर्डरी येवपाक सुरवात जातल्यो आनी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ह्या हेजेर मॉनिटरींग करपा खातीर एक सिस्टम रेडी केल्या. त्या सिस्टमांतल्यान म्हणजे आमी पळयता की व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंटाच्या सयत एक आमी सायबर क्रायम जो आहा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात कंट्रोल कसो दवरप वेगवेगळ्या क्रायम्साचेर हाजेर आमी वर्कींग करता. हाज्या फुडें म्हणजे कितेंय म्हणजे इवन दो मनी रिलेटेड क्रायम जरी आसत जाल्यार ताका रायबंदरा आमच्या सायबर क्रायम ब्रांचीन येवपाची गरज ना. इट इज अ कंपल्सरी ही शूड जस्ट डायल दॅट अवर नंबर आनी दॅट कंप्लेन वील बी द रजिस्टर्ड. ही सिस्टम आमी फॉलो करता. सो होम डिपार्टमेंटाचे त्या खातीर आज संडे आसुनूय बी हांवें सगळ्या जाणांक हांगासर आफोवन जे आमच्या डिपार्टमेंटाच्याच कॉन्फरन्स हॉलांत
ही मिटींग ऑर्गनायज केली सो दॅट ह्यान फुडें वेगवेगळ्या पद्दतीचे अशा पद्दतीन स्ट्रिक्टली सगळ्याचेर विजील जे आहा ते दवरता. दोतोर त्याच प्रमाणे न्ही चिटींग केसीस वाडत चल्ल्या. एक गजाल लोकांक पयशांची हाव जाल्या आनी लोक पयशे डबल जातले त्या खातीर खंयचो तरी ॲप आनी बाकीच्या बारीक सारीक गजालींनी इनवॉल्व जावपाक लागले. म्हाजें तर स्ट्रिक्टली लोकांक म्हणणें व्हेरिफिकेशन करिनासतना नाका थंय इन्वेस्टमेंट करची न्ही, नाका थंयसर खंयचे ते आतां तर म्हणजे हांव पळयतालो की वॉट दॅट इट इज क्रिप्टो करन्सी म्हणून कितें तरी नवीन आयला. अजून एक 2-3 टायपचे म्हणजे त्या क्रिप्टो करन्सीन पयशे घातले हे गांवांनी पावल्या. म्हणजे क्रिप्टो करन्सी तुका दिता तूं पयशे दिले आनी वगीच एकावंटा वयल्यान पयशे लोक इनवॉल्व करपाक लागल्या. हांवें म्हणजे रिसंटली पळयलें तर म्हणजे हांवें ग्रामीण भागात सुद्दां ह्या क्रिप्टो करन्सीच्या नादांनी लोकांनी क्रोड्स ऑफ रुपीज वेस्ट केला. कोणाक कांयच खबर ना.